रामा काणकोणकरांच्या असॉल्ट केसीन असॉल्टान इनवॉल्व अशें म्हणटात. कोण सांगता? ऑपोजिशन म्हणटा की तुमचो कॅबिनेट मिनिस्टर तितून इनवॉल्व आहा. ऑपोजिशनाक सगळे पुरावे दी म्हणपाचे. ऑपोजिशना कडेन पळय जितले पळय आसा न्ही तितले तांणी पुलिसे कडेन सपोर्ट करपाचे, मुख्यमंत्र्या कडेन व्हरून सपोर्ट करपाचे. हांवें गोळीबार करपाक खूब सोंपें आसा. काल आतां म्हणल्यार म्हज्या नांवाचेर व्हिडिओ पेटयलो मरे. कोण तरी बुकी कोण आसा तर बुकी नांव सुरेश तो म्हजो सोयरो म्हणून घातलें. तेंय बीन ऑपोजिशनान बीन घातलें. ताणें त्या हाजेर कोणें कमेंट मारूं ना ताचेर. ते व्हायरल जाता ताचेर भितर मारूंक जाय न्ही. तो म्हजो मावशेलो आवय वटेन बापाय वटेन काकालो मामालो खंयच्यान आसा तो आनी वेल्यान सांगलें ह्यातून मास्टर मायंड हांवूय बीन म्हणून काडून पळयात मरे. म्हणजे कितेंय चल्लां परगटपणां चल्लां. मोबायल आसा म्हणून किंवा सोशल मिडिया आसा म्हणून कोणाकी बदनाम करप कोणाचें कितें करप कितेंय चल्लां. म्हणजे पुलिसांचेरय तांचो विश्वास ना तर पुलीस तपास करता ते आतां पर्यंत सगळे लायनीन सगळे धरल्यात आनी हें पुलीस योग्य तरेन तपास करता. आमचे आयज सुद्दां लोकशायेन भितर आमचो ज्युडिशरीचेर विश्वास आसा, आमचो पुलिसांचेरय विश्वास आसा आनी लोकशाही मार्गान भितर डेमोक्रेसीचेरय म्हणजे ते लोकशाहीचेरय बीन आमचो विश्वास आसा. आनी सगळें चलता. मास्टरमाइंड अजून अरेस्ट जावना म्हाका दिसता की खंय तरी प्रोसेस स्लो आसा पुलिसांचो. ते सोदून काडटले न्ही. जर विरोधकांक समजा सोदून काडपाक विरोधक जर उलयतात ते जर पुलीस आसा तर सगळ्यांनी ताणी सोदून काडून ताणी दिवपाचें सगळेच गजाली. पण शेवटी ह्या सगळ्याचो म्हणजे तपास लावपाक शेवटी तुमकां पुलीसच जाय मरे. कितें म्हणजे तुमी हें चॅक करात पुलीस योग्य रितीन आपले हातून काम करता. आनी बाकीचें हें कितें आसा ताजेर हांव जर कमेंट करता तुमी मुख्यमंत्र्याक विचारात न्ही. सरकाराचे ह्या हातूंतल्यान भितर जें कितें आसा ताजेर सरकार उत्तर दितलो. हांव पक्षाच्या हातूंत भितर अध्यक्ष म्हणून तुमी जेन्ना विचारता ह्या पक्षाचे हांव म्हजी उत्तरां पक्षाच्या संघटनेची किंवा हाजी बाकीच्या हातून आसतलो. सो डिटेल पुलिसांक आपय तांचे कडल्यान कितें म्हणटा तो रिपोर्टींग घे कितें चल्लां खंय चल्लां तें हांव करता तें सरकार करता. आनी सरकार म्हटल्यार आमचो मुख्यमंत्री. सो तुमकां आतां वतना मुख्यमंत्री एलिगेशन चालू घातली तेच्या खातीर आमी तुका विचारला. ऑपोजिशन एलिगेशन करता म्हणून आतां इलेक्शन इयर आतां एलिगेशनच करीत रावतले कांयच ना. आतां सुरूच जातली वर्सभर तेंच चलतलें आनी लास्टाक शेवटी हातान तांचे कांय मेळचें ना. पॉलिटिक्स करता कशें दिसता तुमकां? पयली गजाल सांगता. ज्या दिसा हें जालां त्या दिसा हांव मडगांव आशिल्लो एका थिएटरान आमचो जो सिनेमा जो चलता तो प्रमोशनाक त्या दिसा पयल्या दिसा भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष ह्या नात्यान रामा काणकोणकराचे एटॅक जो जाला ताजेर निशेध हांवें केला. कोण कोण उलयता पळय भारतीय जनता पार्टीन आनी कसो करूंक जाय तर तो उलयता भारतीय जनता पार्टीन प्रूफ जाय तुमी तुमचेच कडेन आसा व्हिडिओ सगळे कडेन. परत एक सांगता केलो निशेध आनी त्या वेळाचेर योग्य त्या प्रकारे तपास जावचो ही मागणी केली. त्याच दिसा काडत आनी पळयात व्हिडिओ व्हायरल आसा. पण आतां सद्या चल्लां कितें तो बाबडो रामा काणकोणकर उरलो एक वटेन आनी हांच्या सगळ्यांचे पॉलिटिक्स चलता एक वटेन. सो विशय आसा त्या विशयाक तुमी पुलिसांक सहकार्य करात. तुमचे कडेन जर समजा कितें पुरावे बीन आसा वरांनी पुलिसा कडेन दियात. पुलीस योग्य तो तपास करतलो. ताका जर योग्य न्याय मेळपाक जाय अशें जर तुमकां दिसता ताजें राजकारण करनाका. हें सगळें जाल्लें तें राजकारण. हें सगळें जालें तें राजकारण. तो बाबडो उरलो एका सायडीन आनी ताजो विशय घेतला आनी जाणी आनी येदो व्हडलो पॉलिटिकल हें करता. ताजे बद्दल आमकां सहानुभूती येता. दाम बाबा कडेन मागता देवा कडेन की ताकाय बरो बेगिनल्यान बेगीन तो बरो जावचो. आमचोच तो भाव. मागीर कोण आमी कितें ताका पॉलिटिक्सान कोण आमी दुश्मन आसा तर कोण कोणाचे. पण ह्या हातून भितर आमकां खंय हाका ट्रॅक कर ताका ट्रॅक कर ताका ट्रॅक करता. कोणाक खुबता पळय हांव तो तें हें लायता